रोटरी क्लब ऑफ पोंडा न्यू जनरेशन आणि महात्मा गांधी सेंटरी हायस्कूल आणि महालक्ष्मी संस्थान हे तिनूय संस्थांनी मेळून ही ऑर्गनायज केल्या. घुमट हे कितल्याशाच शतकां पयलीं वेगवेगळ्या वाठारांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी तयार जाल्लें वादक आसा आनी हे वाद्य म्हाका दिसता कोणाक शिकचें पडूना. आमी घरान जेन्ना चवथ मनयता तेन्ना प्रत्येक घरांची आरती जाता ती ह्या घुमटाचेरूच जाता आनी तें पळोवन पळोवन शिकत आयिल्ले सगळे भुरगे आज मोठ्या सरार पावल्या. जशे आयचे जजीस आसत आज तांणी मुखार वचून भरपूर भुरग्यांक घडयल्या आनी एक मोठी संदी आज स्कुलाच्या भुरग्यांक मेळटा. कारण हांव वेगवेगळ्या सोशल ऑर्गनायजेशना बरोबर अशी कॉम्पिटिशनां ऑर्गनायज करपाक एक आमचो सहभाग आसता. पूण चडांत चड जे सिनियर कॅटेगरी आसता महालक्ष्मी देवस्थानचे अध्यक्ष तांकां एक रिक्वेस्ट केल्लो की हो जो आमचो घुमट आरती कॉम्पिटिशन जाता महात्मा गांधी सेंटरी स्कुलाचें हो एक वार्षिक सोहळो हांगा जावचो आनी आमच्या विनंतीक मान दिवन तांणी आमकां हें केलें. ताका लागून हांव तांकां मना पासून आभार मानता. दुसरें म्हणजे रोटरी क्लबान इंटरॅक्ट क्लब आमच्या 2 स्कुलांनी सुरू केल्या. रोटरी क्लब ही अशी एक NGO बिकॉज आय नो सर्टन NGOs who basically they indulge only they are happy about putting badges on their banners and putting the pins on their shoulders. तळागाळाक वचून काम करप अतिशय ना. ते मोस्टली तांचे फोटो ॲप्स चड आसता. दीस इज माय एक्सपिरियन्स. रोटरी क्लब इज द ओनली NGO which I have seen who really are doing a fantastic job at the grassroots level. आमची 4 स्कुलां आसा तातूंतले 2 स्कुलांनी इंटरॅक्ट क्लब ऑलरेडी जाल्यात. अंदू आमची एक टार्गेट आसा 4 स्कुलांनी आमी इंटरॅक्ट क्लब सुरू करपाक सोदता. हांव रोटरी क्लबाचो स्वता हांव रोटरीचो मेंबर. आमच्या रोटरी क्लबान खूब व्हडलें व्हडलें कार्य हातान घेतल्या. ह्या कार्यक्रमांनी घुमट आरतीचें 3रे वर्स. ते शिवाय ब्लड डोनेशन कॅम्प स्विमींग कॉम्पिटिशन अशे खूब कार्यक्रमांत आमचो रोटरी क्लब इनवॉल्व आसा. जशें संजय भाईन म्हणलें की रोटरी क्लबाचें ग्रावंड वर्क खूब आसा तेन्ना म्हाका खूब अभिमान आसा की हांवूय त्या रोटरी क्लबाचो एक मेंबर. हांव देवी महालक्ष्मी कडेन मागता की ह्या भुरग्यांक आयचे कार्यक्रम वेवस्थीत घडोवन हाडपाक तांकां बळ जाय तें लागता तें बळ दिवचें. रोटरी क्लबाचे पदाधिकाऱ्यांकूय बी कितें लागता तें सामर्थ्य बळ दिवचें फुडल्यान हाजे पेक्षा बरे व्हडले कार्यक्रम करपा खातीर. आनी महालक्ष्मी संस्थान हो कार्यक्रम करपाक सदांच तुमच्या बरोबर आसतलें हाजे बद्दल कांयच दुबाव ना.